एक एक विषय वगैरे हा मेळावलीची IIT जाली मागीर डबल ट्रॅकिंग कोलाचो इश्यू जालो आतां नावशीची पयर मिटींग जाल्ली गव्हर्मेंट कशें हँडल करता सगळें स्पेशली आतां नावशीचो परत इश्यू येवपा लागला What is required for the state of Goa has to be done. IIT जाई गोंयान खूंय येवची ऑनरेबल CMन आनी आमी सगळे आमदार आनी मिनिस्टर म्हणून डिसायड जावपाक जाय. सेकंडली आतां नावशी जो बोबाव जाला आमच्या आमदाराकूय तेंच्यांनी लोकांनी कॉर्नर केलो की आमकां नाका म्हणून. लेट चीफ मिनिस्टर एंड MLA डिसायड ऑन दीस मॅटर अबाउट इन प्रिंसिपल थिंगा करपाचो ना तो आनी ना करपाचो जाल्यार वी वील ऑल्सो सजेस्ट ऑल्टरनेट सायट म्हणजे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी व्हरपाक रेडी आहा कलंगूट या इट इज अ ट्युरिजम रिलेटेड एक्टिविटी आनी आमकां दोन रिवरी लागता एक बागा रिवर लागता एक शिकेरी रिवर लागता जो तर कोण आपले सायडीचे प्रायवेट शेत दिता शेताची माती काडून थिंगा उदक भितर घेवन ती मारिना करूंक जाता. सी वॉट इज मारिना फायनली फॉर द बोट्स टू कम एंड डॉक. International boats come, national boats come, they come and they dock and they have all the facilities over there including refueling, including a little accommodation आमच्या कलंगूट कांदोलीम आणि दॅट एरियान नेरूल ते सायडीन पासून खूब आहा. सो आमचे कडेन प्रायवेट लँड्स आहा हे सायडीन कांदोलीम वाटेन ब्रिजाचे हे सायडीन प्रायवेट लँड खूब आहा थिंगा शेतांय आहा प्रायवेट शेतां आहा ती जर तर तेजी माती काडून उदक भितर घेत जाल्यार दॅट बिकम्स अ मरिना एरिया वेर इफ यू गो टू सी इन दुबय इट इज अ सिमिलर वे तेणी वॉटर वे भितर केल्ली आहा फ्रॉम द सी दे हॅव मेड अ वॉटर चॅनल टू कम इन सायड इट इज मॅन मेड चॅनल नॉट नॅचरल आमचे थिंगा नॅचरल आहा सिंगेरीम रिवर इज नॅचरल आनी कांदोलीम सायडीन आमकां करूंक जाता बट पंचायत हॅज टू बी टेकन इन कॉन्फिडन्स पीपल ऑल्सो हॅव टू बी टेकन इन कॉन्फिडन्स थिंगा हे म्हणून एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कांयच जायना येवन इट इज टेम्पररी दॅट मरिना जे म्हणटा पळय ते इट इज प्युअरली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स वीच आर फ्लोटींग पॉन्टून्स. पणजे केला तशें हय आमी पणजे एक केला ऑपोजीट आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेटीचेर ती जेटी जी आहा ती प्युअरली इन टेम्पररी नेचर ती हाडल्या आनी आमी लॉक केल्या आमच्या परमनंट जेटीक. सो तशी फ्लोटींग पॉन्टून्स घालून मरिना करूंक जाता फ्लोटींग पॉन्टून्स घालून तांकां एकोमोडेशनूय करूंक जाता बायो टॉयलेट्स घालून हे सगळे फॅसिलिटी थिंगा दिवपाक जाता बट पंचायत एग्री जावपाक जाय थिंगासरलो स्थानीक लोक एग्री जावपाक जाय आनी ट्युरिजम एरिया आमची हे करपाक जाता बट लोकांनी चिंतपाक जाय हे आमकां आमी हे जाय गोंयांक हो नाका पळय तें प्रत्येक विलेज म्हणटा आमकां हे नाका IIT नाका म्हणटा IIT इज इम्पॉर्टंट बट ते विलेजीन नाका जाल्यार दुसरे कडेन करुया बट लेट इज आयडेंटिफाय द प्लेस वेर देर इज नो नॉयज वेर पीपल वील वेलकम इट वेर पीपल वील गेट जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज वेर पीपल वील गेट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स म्हणजे खंय तरी कोणाचो शॉप चलतले रेस्टॉरंट चलतले आनी कितें एक्टिविटी चलतली IIT येता पळय त्या जाग्यार खूब वस्तू चलतल्यो आनी दुसरे एलायड एक्टिविटीज ऑफ बिजनस वेर गोवन्स वील गेट ऑपॉर्च्युनिटी to sell the products. ओके नावशी बाबतींत If MLA doesn't want, he has to recommend first to CM. MLA जो तर CMांक सांगता आणि CM जो तर एग्री जाता जाल्यार आय कॅन शो हिम ऑल्टरनेट प्लेस. आय हॅव गॉट लॉट ऑफ प्लेसीस इन म्हाजी प्लेस न्हू प्रायवेट लोकांचे जागे आहा दे वील होल हार्टेडली गीव. बागा एरियान आमचे कडेन आहा सिंकेरीम एरिया भितर सरता ते रिवरीक आहा सो प्रायवेट लँड कॅन बी यूज टू we can carve in that land, remove that mud, take the water inside, take the NOC from CRZ, take the NOC from Captain of Port and do it. It's not some rocket science. That is required in a tourism land. Tourism land आमची गोंयची ही एक्टिविटी जावपाक जाय. ही एक्टिविटी जायत जाल्यार आमकां आनीक रेवेन्यू येतलो स्टेटीक फॉरेन एक्सचेंजूय येतले आनी बरे ट्युरिस्ट येतले. सो whoever will come will stay for 1 week over here, 4 days, 5 days, 6 days will come. ड्राय डॉकिंगाक येतले ते आपली बोट वयर काडटले थिंगा पेंटींग एक्टिविटी चालू जातल्यो म्हणजे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारांक मेवतले. ओके हे प्रोजेक्ट पळयले न्हू ते IIT आसूं नावशीची आतां मरिना आसूं वा ना हे दोन प्रोजेक्ट बरे आय एंडोर्स दीस प्रोजेक्ट्स बट इफ दोज पीपल आर मेकिंग नॉयज
I endorse this project that they should come somewhere else, but they should not be scrapped out of Goa. Is what I feel. I strongly stand by those people. नावशी विलेजेस वांगडा हांव म्हणजे मेळवलीच्या लोकांकडा हय म्हणजे ते म्हणटा आमकां नाका आमच्या वाठारान नाका सो खूंय घालया ते आयडेंटिफाय करुया आनी घालया पण एक ती एक्टिविटी गोंयान जायी IIT एड्युकेशनाच्या बाबतींत गोंयान जाय जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज भुरग्यांक शिकपाक सगळे वाटेन जाय सेम वे ट्युरिजम एक्टिविटी खातीर मरिना जाय पूण खूंय घालया तेका क्वेश्चन मार्क आहा आनी हो क्वेश्चन मार्क सोदचो पडटलो आमकां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचें पडटलें पंचायतीक घेवचें पडटलें सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तें करचें पडटलें खंय तरी जाग्यार पण सध्या गव्हर्मेंट अगेन्स्ट एक फोर्स तयार जाता ग्रुप पीपल एकीकडे येवपाक सी लागला हांव इन शॉर्ट तुका सांगता कितें डिफरंट पीपल थोडे काँग्रेसमॅन आहा थोडे आतां ते गोवा फॉरवर्डाचे आहा थोडे MGचे आहा थोडे तुमचे पार्टीचे आमचे पार्टीचे आहा थोडे एस्पिरंट्स आहा कोण इलेक्शनाक लडोवंक सोदतात ते फुडें सोदता सो लोकांक जागृताय हाडटा ते की आमकां हें नाका इश्यू तो पूण ह्यो वस्तू गोंयांत जायो नावशी नाका जाल्यार आनी खंय तरी जाय नावशी लोकां वांगडा हांव उबो आहा आय एम ऑल्सो सपोर्टींग देम इफ दे डोंट वॉन्ट इन देयर विलेज वी ऑल एज गोवन्स शूड सपोर्ट इफ दे आर नॉट रेडी टू एग्री तांकां सजमावपाचे प्रयत्न आमदारान करपाचे जाय वा नाका पळय ते नाका जाल्यार आमदार म्हणटा आपल्याक नाका ताणें CMाक सांगूनी चीफ मिनिस्टर आमचो हेड आहा ताका सांगूनी लेट अस शिफ्ट इट समवेअर एल्स बोबाव कित्याक वाय अननेसरी किओस वाय अननेसरी वी शूड बी इन बॅड बुक्स विथ अदर्स बीजेपी हँडल करना अशें दिसता म्हणजे स्टेटमेंट बीजेपी वटेच्यान येना टायमार वा तेंचे कम्युनिकेशन कितें प्रॉब्लेम I strongly feel that concerned MLA should sit with the chief minister and decide on this matter. I don't want to talk beyond that, but all these two activities are required in the state of Goa. तुम्ही रिकमेंड करतले आता 2010 प्रपोजल नावशी गांवांत मारिनाचो प्रपोज केल्लो आनी त्या टायमार हांवूय MLA आहलो आनी तेन्ना चीफ मिनिस्टर सांगून तो प्रपोजल बंद केल्लो मागीर एगेन तो 2012 येयलो मागीर परत BJP आसली तेन्ना जालें आतां आमी परत हो नावशी गांवांत प्रोजेक्ट नाका म्हणून सगल्यांचोच हें आसा इश्यू आसा पंचायतीकूय नाका गांवच्या लोकांकूय ना आनी म्हाकाय नाका आनी हांव नाकाच म्हणून सदांच लोकां बरोबर रावलेलो आसा आतां आमी चीफ मिनिस्टराक आमी जायते फावट सांगलें मायकल बाबूय आहलो तेन्ना आनी आमचे MLA आहले दुसरे आमचे कन्सर्न MLA अलिना आसली टोनी आसलो जावं बाबूश लोगून आसले आमी घेवन गेल्ले नाकाच म्हूण आनी हांवें मायकलाकूय सांगलें बाबा आमचे गांवांत नावशी गांवांत एक बरो व्हडलो इश्यू जाता हांवें ताका पयलेंच रिकमेंड केल्लें तुका टुरिजम ती एरिया तुजी आसा तूं त्या वाटेन व्हर म्हण आमी ते कोण प्रोमोटर आसा ते कडेन डिस्कस करून तुज्या गांवांत व्हरपाक जाता म्हण आनी त्या कारणाक लागून मायकलूय आतां आमचे बरोबर आसा हांव मागता मायकला कडेन बरेंच आमकां इश्यू आसा लोकल इश्यू आसा फिशरमॅनांचो इश्यू आसा थिंगा आमकां नाका चीफ मिनिस्टर नासलो दिल्ली गेल्लो आयज ताका हांव मेवतलो आनी ताका सांगतलो हो नावशी गांवांत आमकां नाका स्क्रॅप करया म्हण पूण आमकां गोंयांक जाय जाल्यार बरेंच बरी इंडस्ट्री ती बिजनेसूय लोकांचें वाडटलें टुरिजम सायड आसतली त्या बागा नाल्यार सिंगेरी वचपाक आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन तो ताकाय घेवन वयतलो हांव हो आमकां नावशी गांवांत हो मारिना प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक आनी म्हाका खात्री आसा चीफ मिनिस्टर आमचें लोकांचें मन घेवन आमी सगळे पंचायतीक घेवन वयतलो हांव वयतलो आनी बरोबर मायकलूय आसतलो आमी तो स्क्रॅप करून घेवपाक ट्राय करतलो थँक्यू